Hallelujah. Thank you, Jesus. देव बाप सांगता तुका कितें विजन आसा तुजें, कितें जाय तें बरोवन खाय. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आता जेन्ना जोशुआचें पुस्तक 1:20 देव बाप आमकां सांगता कितें, उतर ह्या तोंडार आसूं आनी त्या उतरार नियाळ जावं म्हणजे आमची चिंतना जावं त्या उतरा प्रमाणे जेन्ना ते भाशेन आमच्या तोंडार आसता, चिंतना जाता, तें नियाळूंक आमकां सोंपें जाता. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. विज्ञान अशें सांगता, science says this, when an idea or a thought is again and again we think it goes into our subconscious mind. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आता पवित्र पुस्तकान सबकॉन्शियस मायंड म्हणल्यार आमचें काळीज. आता विज्ञान सांगता आनी जायते परिणाम हेच बरी जायत्या मनशाच्या जिवितान बरें दिसून येता. आता जेन्ना एका उतराचेर चिंतना जाता, when the thought is created, according to the thought ते चिंतना प्रमाणे आमचे भितर एक इमेज तयार जाता आनी तीच की आमच्या काळजान म्हणजे सबकॉन्शियस मायंडान तीच की इमेज व ते चित्र आमच्या काळजान व सबकॉन्शियस मायंडान भितर सरता. आता थंय पावले म्हणटोच. हालेलुया. थँक यू, जीसस. आता विज्ञान सांगता थंय पावले म्हणटोच ते एक बी कशें वावुरता आनी ताचें पीक म्हणजे तुज्या कोरण्यांनी यू डोंट इवन नो ऑटोमॅटिकली यू बिहेव लायक दॅट. हालेलुया. थँक यू, जीसस. प्रेज यू, जीसस. आता देवा बापान आमकां हें बेश्टें सांगूंक ना. ही पद्दत हें सत देवा बापान आमकां उक्तापे केला. विज्ञान गरी आतां जायते रिजन दिवन आमकां सांगत एक्सप्लेन करीत, पूण हाचें सत आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमकां दिसता. देव बाप सांगता पळय जोशुआचें पुस्तक 1:20 तो सांगता कितें, आपले उतर तुज्या तोंडार आसूं दी. उतर आसलें म्हणटच आमच्या कानान तें आयकता. कानान आयकलें की त्या उतराचेर आमची चिंतना जाता. हालेलुया. थँक यू, जीसस. आतां ही परतून जेन्ना त्याच उतराचेर चिंतना जाता, कित्याक देवान सांगलां दीस आनी रात आपल्या उतराचेर नियाळ कर. हालेलुया. थँक यू, जीसस. आतां दीस आनी रात ताचेर नियाळ जाता तेन्ना तें आमच्या सबकॉन्शियस मायंडान म्हणजे आमच्या काळजान रिगता. एक फावटी काळजान रिगलें की तें आमच्या कोरण्यांनी आपशींच दिसता. यू वील बिहेव इन अ वे. एकेच भाशेन तेजें चित्र तुज्या काळजान रिगलां ते प्रमाणे तूं आपशींच वागतलें. तुका कितें करूंक नाका, तुका उमकेंच करूंक ना, तें आपशींच तुजे भितरलें व्हांवतलें. ताकाच लागून जेजू म्हणटा काळजांतलें की व्हांवता, काळजांतलें सगळें व्हांवता. हालेलुया. थँक यू, जीसस. प्रेज यू, जीसस. ह्या काळजान बरें रिगोवंक जाय. बरें कितें देवाचें उतर. ताकाच लागून देवा बापान आमकां सांगलां दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. हालेलुया. थँक यू, जीसस. प्रेज यू, जीसस. आतां दीस आनी रात नियाळ करताय when we think on again and again that thought that goes in our subconscious mind. Science says so and it is proven. आणि ताची पर्सनॅलिटीमध्ये, त्या मनशाच्या पर्सनॅलिटीमध्ये, हालेलुया. थँक यू, जीसस. हो बदल
दिसती पडटा. तो पयलीं आसलो ते भाशेन वागना. ताचे भितर he will do things systematically, he will get up early, he will do things in a way he was not doing before. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. आता सायन्स आतां हे बरी तपासणी करून, त्या मनाची तपासणी करून हें कशें वावुरता तें आमकां सांगता. आनी देवा बापान आमकां पयलेंच सांगून दवरला. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. आतां जेन्ना जेजू अरण्यात 40 दीस 40 राती 40 राती उपवास करतालो म्हूण सांगना. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आतां जेन्ना तांणी पवित्र स्नान घेतलो, कोणें ताका अरण्यांत व्हेलो? देव पवित्र आत्म्यान.